कर्नाटकांतल्या हावेरी जिल्ह्यातल्या शिग्गांव हांगाच्या थिएटरान 19 एप्रिलाक एका झगड्या वेळार एका तरणाट्याचेर गोळीबार जालो। तरणाटो जखमी जाला, मात ताच्या जिवाक कसलोच धोको ना। कन्नड सिनेमा KGF 2 च्या रातच्या शो मजगती ही घडणूक घडली। मुगली गांवांतलो 28 पिरायेचो तरणाटो वसंत कुमार शिवापूर हाका हुबळीच्या KIMS हॉस्पिटलांत दाखल केला आनी ताच्या जिवाक कसलोच धोको ना अशें सांगपात आयला। सुत्रांनी दिल्ले म्हायते प्रमाण ह्या तरणाट्यान आपलो पांय फुडल्या सिटार दवरिल्लो, देखून त्या सिटार बशिल्ल्या मनशाक राग आयलो। ह्या कारणाक लागून तांच्या मदीं झगडे सुरू जाले। फुडल्यान बशिल्लो मनीस थिएटरांतल्यान रागान उठून गेलो, मात कांय वेळान पिस्तॉल घेवन थिएटरांत परत आयलो आनी तरणाट्याचेर 3 राउंड गुळयांचो फार केलो। तिनांतल्यो 2 गुळयो तरणाट्याच्या पोटाक लागल्यो, जाल्यार तिसरी गुळी लागता लागता सुटली। भायर गर्दी केल्ल्या लोकां सयत आरोपी थिएटरांतल्यान फरार जालो। उपरांत थिएटराच्या लोकांनी तरणाट्याक हुबळीच्या KIMS हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी ताजेर आतां उपचार चालू आसात।